नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. कन्नडिगांनी स्वता जमीन घेऊन कन्नड भवन उबारचे कोणाची हरकत ना. सुवात विकती घेऊन बांदल्यार भवन तुमचे तुमकां. गोंय सरकाराकडेन जागो ना. मुख्यमंत्र्यान हात फाफुडले. 8 फुटीत आमदार आड गिरीशाची सभापतीकडेन अपात्रता याचिका. काँग्रेसीचे पदाधिकारी आमदारांक कल्पनाच ना. 2 महिन्यांनी 2 याचिका. आमदाराच्या वतीन काँग्रेस घालतली वेगळी याचिका. ज्युनियर स्केल ऑफिसरांक घेतिल्ले प्री स्क्रीनिंग परीक्षेत 3000तले 141 पास. जीपीएससीचो अध्यक्ष म्हणटा आदीच तयारेक लागात. वर्साक सगळ्या खात्यांक एकूच परीक्षेचो प्रस्ताव. पर्यावरण राखूंक सरकारान एनवायरॉन्मेंटल कंपेन्सेशन फंडाचो उपेग करचो. 2.5 कोटींचो फंड कसो वापरतले ताचो एक्शन प्लान करूंक म्हयन्याचो प्राझ. एनजीटीची सरकाराक ऑर्डर. मोपा विमानतळाक भाऊचे नाव दिवचे. मोपा विमानतळ समितीन धरलो नेट. फुडल्या वर्सा भाऊच्या निर्माणाक 50 वर्सां. मोपाक नाव दिवंक मोठो दबाजो करचो. नीती आयोगाचे आंकडे चुकले जाल्यार खंयचे ते बीजेपीन सांगचे. माविनाकडेन जापो ना. नावांक उद्देग मंत्री. निर्णय घेवपाची ताकूय ना. बेरोजगारी वेल्यान विजय आक्रमक. म्हापशां बोडगेश्वर देवळा फुडल्या ग्राउंडार मोटोक्रॉस चॅम्पियनशिपी वेळार एक्सिडेंट. मडगांव रुंडामळ हाऊसिंग बोर्डांतलो तरणाटो आफताब लाडजी सोंपलो. आयर्नमॅन इव्हेंट गोंयांतूच उरचो. स्पोर्ट्स बाकीच्या टुरिझमाक नेट. आयर्नमॅन 70.3च्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. 33 देशांचे 1450 सर्तक वांटेकार. आणि इंग्लंड 12 वर्सांनी परत T20 क्रिकेटीचो वस्ताद. वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी मारले. बेन स्टोक्स परत एक फावट वर्ल्ड कप फायनलीचो स्टार. खबरो विस्तारान. कन्नडिगांनी कन्नड भवन उबारचें कोणाची हरकत ना. स्वता सुवात विकती घेवन भवन बांदले जाल्यार तुमचे तुमकांच उरतलें. सरकारा कडेन जाग्यांची शॉर्टेज आसा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कन्नड भवनाचेर भुमिका स्पश्ट केली. दिवचले कन्नडिगांत 14वो संस्कृतीक सुवाळो जालो. थंय स्वामी चंद्रशेखर शिवाचार्यान कन्नड भवनाचो विशय काडलो. मुख्यमंत्र्यान हात फाफुडले. कर्मभूमी कन्नड संघ दिवचल, कन्नडा कल्चरल डिपार्टमेंट बंगळुरू आणि कर्नाटका जागृती वेदिके बंगळुरू वतीन दिवचले कन्नडिगात 14वो सांस्कृतिक सुवाळो जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो भोवमान जालो. स्वामी चंद्रशेखर शिवाचार्यान सुवाळ्यात कन्नड भवनाचो विशय काडलो. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. गोंय सरकाराकडेन जागेची शॉर्टेज. कन्नडिगांनी सुवात विकत घेवची. कन्नड भवन उबारचे तुमचे तुमकांच उरतले. कोणाची हरकत नासतली. मुख्यमंत्र्याची जाप. और उन्होंने कन्नड़ में जो मांग की है वो भी मुझे पता है. आपके सीएम बसवराज बोम्मई जी आप लोगों के बारे में हमेशा के लिए बात करते रहते हैं. आपके यहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी वो बात करते रहते हैं. उनकी कंटिन्यूसली डिमांड भी है मुझे पता है. लेकिन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड विद द गवर्नमेंट. हम डायरेक्टली तो गवर्नमेंट की कौन सी लैंड नहीं है इसे देने के लिए. लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे भी खुद लैंड खरीदा. तो बाकी जो आप लोग जो भवन बनाने चाहते हैं वो आप खुद बनाने के लिए हमारी कोई हाजिरी नहीं रहेगी क्योंकि वो आपका भवन रहेगा. लेकिन हाली भायल्यान आयिल्ले कांय लोक झगडी केस्तांवां मारतात. गोंयचे कायदे नेम पाळात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. इन दिनों कुछ लोग जो बाहर से आते हैं
उनमें ही ज्यादा झगड़ा होते हुए हमें दिखाई देता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जब हम गोवा में रहते हैं, फॉलो द रूल्स ऑफ स्टेट। जो गोवा के खुद के हमारे जो रूल्स हैं वो सभी फॉलो करो। यहाँ पे एक दूसरे से झगड़ा मत करो, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या कन्नडिगांक सरकाराचे सगळे लाव मेळटात। सरकार केन्नाच भेदभाव करिना, मुख्यमंत्री उलयलो। गोवा में जिस तरह से आप इतने सालों से रहते आए हैं, जो एक जनरेशन 2 जनरेशन से भी ज्यादा यहाँ पे जो रहते हैं, वो सब लोग गोवा गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी आप ज्यादा दिन यहाँ रहने से आप लोगों को मिलते हैं। हमारी सरकार ने कभी ना नहीं कहा है। जो बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सभी बेनिफिट्स हमेशा के लिए आप लोगों को मिलते आए हैं। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे। आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश काँग्रेसीत स्वतंत्र प्रस्त जाला। ताची बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड सभापती मुखार अपात्रता याचिका। गिरीशाच्या अपात्रता याचिकेची माहिती प्रदेश काँग्रेसीचे पदाधिकारी वा आमदारांक ना। डॉमनिक नोरोना म्हणटा ताणें अशीच अपात्रता याचिका घाल्या। खेरीज काँग्रेस खंय पार्टीची म्हणून अपात्रता याचिका घालपाची आसा। दिगंबर कामत, मायकल लोबो सयत काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड निमाणे 2 म्हयन्यांनी 2 अपात्रता याचिका सभापती मुखार। मात ही याचिका काँग्रेसीन घालूना। प्रदेश काँग्रेसीचे आदलो अध्यक्ष गिरीशान घाल्या। आनीक एकलो डॉमनिक नोरोना म्हणटा ताणें अशीच एक अपात्रता याचिका घाल्या। गिरीशाच्या याचिकेविशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वा आमदारांक कांयच म्हायती ना। काँग्रेसीन पार्टी म्हण अजून याचिका घाल्ली ना। ह्या सप्तकात घालतले म्हण आमदार कार्लोस सांगता। पहिला हे हिशोब आसतालो वेदर कित्याक दे कॉल इट प्रोसिडींग्स ऑफ द हाऊस। सो प्रोसिडींग ऑफ द हाऊस ओनली मेंबरान काडूं जाता। बट सुप्रीम कोर्ट हॅज क्लॅरिफायड and ruled on this aspect that any citizen can file the petition. So आता सध्या तेणे गायले म्हण आनी अनेक कोणान गायले म्हण ते कसलो तेजेर हिशोब काय प्रॉब्लेम त्याचे प्रॉब्लेम ना। काँग्रेस पार्टी पासून घातले पिटिशन आमी हांवें ड्राफ्ट पळयला, आमी रेडी करतले हे विकात आमी घातले आमी। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी नवसोराज साळगांवकार। 24 ज्युनियर स्केल ऑफिसरांतली घेतिल्ली प्री स्क्रीनिंग परीक्षेत 3000तले 141 उमेदवारूच पास। फुडें जीपीएससी परीक्षेक भुरग्यांनी 1 ते 2 वर्सां आदींच तयारेक लागचें। जीपीएससीच्या अध्यक्षाचो उलो। जीपीएससीक लागपी सगळ्या खात्यांच्या पोस्टांची वर्साक एकूच परीक्षा घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन 6 म्हयने जाले पेंडींग। फायल सचिवालयात खंय फायनल स्टेजीत। जीपीएससी परीक्षेक लागता ते सगळे सिलेबस आणि आदल्यो प्रश्न आणि उत्तर पत्रिका जीपीएससीच्या वेबसायटीचेर आसात। तरी आसतना 24 ज्युनियर स्केल पोस्टा खातीर प्री स्क्रीनिंग परीक्षेक बशिल्ल्या 3000 उमेदवारांतले फकत 141 उमेदवारूच पास जाले। 5% पासिंग ना। सो 24 पोस्ट आहले ज्युनियर स्केल ऑफिसर आनी तातूंत आमकां 3000 सुमार एप्लिकेशन आयिल्ले आनी प्री स्क्रीनिंग म्हणल्यार एग्जाम तेजे नंतर 141 कितें पास जाले ते। 3000 एप्लिकेशन टू इतले कमी स्क्रीनिंग जावन इतले कमी जावपाक हय ते खूब कारणां आसतात तांचे। कित्याक आमचो तो मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आसतात। लर्न हाव टू आन्सर दॅट एग्जाम विदीन दॅट टायम, दॅट इज द ट्रिक. So their preparation has to be very intense, lot of study, and it is not that you can study for 1 month or 2 months. It's like 1 or 2 years you have to prepare for this civil service. So I am advising those youngsters who want to come for the future for civil service, start preparing now. Material things जे किने जाय syllabus सगळे वेबसाइटीचे अवेलेबल whatever you need is there. Syllabus आसता, paper आता एकूच न्ही, from the beginning आता देखून paper आसतात वेबसाइटीचे. So they have to just prepare for it. There is nothing else. पोस्ट येता तेन्ना परीक्षा घेवचे परस तिनूय खात्यां खातीर वर्साक एकदाच परीक्षा घेवपाचो प्रस्ताव जीपीएससीन 6 म्हयने आदीं सरकाराक धाडिल्लो. We have a common exam, common syllabus, and तो प्रपोज आमी सरकाराक धाडला आमी in the month of May, and तेजे नंतर 2-3 रिमाइंडर्स सुद्दां धाडले आमी. So we are just waiting for the government to give approval, so that whenever the posts are advertised, we'll advertise all of it together. So many posts in the Goa Civil Service, so many posts in the Goa Police Service, so many posts in the Goa Forest Service. Have a common exam, and then we can let the candidates who are successful choose whether he wants to go to Goa Civil Service or to Goa Police Service or the Goa Forest Service. The choice will rest with the candidate, just like it is happening with the UPSC, with the All India Service exams.
पण मागीर प्रपोजलाचे गव्हर्मेंटा कडल्यान रिस्पॉन्स येयलो तुमकां? ना कांयच येयना. धाडल्या आमी मे बी दे आर एक्झामिनींग इट. वी हॅव सेंट रिमाइंडर्स. मे बी वील हॅव टू कॉल अ मीटिंग अँड फायंड आउट वाय एक्झॅक्टली इट इज डिलेड, बट वी विल डू इट. वील फॉलो अप द केस. ह्या प्रस्तावा प्रमाण UPSC भशेन GPSC परीक्षा पास जाल्लो भुरगो मागीर ज्युनियर स्केल, राना खातें, पुलिसेच्या खंयच्याय पोस्टा खातीर पात्र आसतलो. GPSCन सरकाराक आज मेरेन 4 रिमाइंडर धाडल्यात. रिप्लाय ना. सुत्रां सांगता प्रस्ताव खंय फायनल स्टेजीर आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फहारी. सरकारान एनवायरोनमेंटल कंपेन्सेशन फंडाचो वापर करूंक म्हयन्या भितर एक्शन प्लान तयार करचो. ग्रीन ट्रिब्युनलाची ऑर्द. पर्यावरणाच्या लुकसाण करतल्या कडच्यान सरकार फायन एकठांय करता. वेगवेगळ्या पेनल्टींतल्यान सरकारान 2.5 कोटींचो फंड वसूल केला. एनवायरोनमेंटल कंपेन्सेशन फंडाचो वापर पर्यावरणा खातीर करचो म्हणून NGTन सांगलां. पर्यावरण राखपा खातीर सरकारान एनवायरमेंटल कंपेन्सेशन फंडाचो उपेग करचो म्हूण नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्द दिल्या. मुख्य सचिवान 3 अतिरिक्त सचिवांची हाय पॉवर कमिटी करून म्हयन्या भितर हो फंड कशे तरेन वापरप ताचो एक्शन प्लान करपाचो. अशें जेन्ना फंड्स युटिलायझेशन आसता ते एका म्हयन्या भितर कमिटीन ताजेर कमिटी कन्स्टिट्यूट करून तांणी ताजेर विचार करचो, ठरवचें आनी जे कितें इश्यूज जे कितें कामां केल्यात ती 6 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्या भितर म्हळ्यार वेबसायटीचेर गव्हर्मेंटान दवरचे. म्हळ्यार ताका लागून सगळ्या लोकांक कळटलें आनी एक विश्वास येतलो की बाबा हे पयशे सारके वापरतात म्हणून. प्लान आनी प्रक्रिया खंय सरकारान वेबसायटीचेर घालपाची. ते कॉम्पेन्सेशन म्हळ्यार पॉल्युटर पेज हो ताजो एक कन्सेप्ट आसा, तत्व आसा आनी हाजे जेन्ना पयशे वतले फायनाचे CSA कडेन आनी ताका जी ऑथॉरिटी दिला ते योग्य जालें, पूण ह्या पयशांचो योग्य विनिमयही जावचो. ताका तातूंत मातशी ट्रान्सपरन्सी आसची अँड इट शूड बी यूज्ड फॉर अ करेक्ट फोकस्ड पर्पज. ज्या गोश्टींतल्यान आमचो सैम एनवायरमेंट बरो जातलो, प्रोटेक्ट जातलो, किंवा जे कितें डॅमेज जाल्ले आसा ते डॅमेज कमी करप, हाजे खातीर ते पयशे वापरपाक जाय. आनी हे वापरता आसतना म्हाका अशें दिसता की एखादी योग्य एक्सपर्ट कमिटी आसची किंवा कोणी योग्य एनवायरमेंटांतले एडवायजर आसचे की जांची मतां घेवन हो जो कितें फंड आसतलो तो वापरचो आनी ताका कितें तरी एक रेग्युलेटरी मेकॅनिझम जाय अशें दिसता की ताजो अयोग्य वापर जावं नजो. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी GCZMA कडेन दरेकी 1 कोटी जमल्यात. जाल्यार गोवा स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट अधिकारिणीचे तिजोरेंत 50 लाख आसात. हो सगळो फंड पर्यावरणाक लुकसाण करतल्यांक दिल्ल्या पेनल्टींतल्यान आयला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. म्हापशां बोडगेश्वर देवळा फुडल्या ग्राउंडार मोटोक्रॉस चॅम्पियनशीप 2022 सर्ती वेळार एक्सिडेंट. मडगांव रुमडामळ हावजिंग बोर्डांतलो रायडर आफ्ताब लाडजी सोंपलो. सर्ती वेळार ताच्या मोटारसायकलीचो बॅलन्स वचून तो पडलो. फाटल्यान 2 मोटारसायकली पडल्यो. एक मोटारसायकल ताचेर पडली. हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन ताणें प्राण सोडलो. म्हापसा बोडगिनी हांगासर एक रेसींग इव्हेंट जाल्लो आयज आनी तशेंच आफ्ताब शेख हो भुरगो हांगासर पार्टिसिपेट जाल्लो आनी तशेंच तो जेन्ना ट्रॅकार आसलो तेन्ना रेसींग करी तेन्ना तेची गाडी स्कीड जाली आनी तो पडलो आनी तेचे वयल्यान फाटसूनच्यो गाडयो आसल्यो त्यो तेचेर येवन 4-5 गाडयो पडल्यो आनी तशेंच ताका कांय इंजरी जाल्ल्या कारणान हॉस्पिटलांत व्हरतले बांबोळे तेन्ना तेचो मृत्यू जालो. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसाराज साळगांवकर. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मोपा विमानतळाक भाऊचें नांव दिवचें म्हणून मोपा विमानतळ नामकरण समितीन नेट धरला. मांद्र्या बांदोडकार उद्यानात समितीची बसका जाली. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीच्या मंत्र्यांक निवेदनां. आमदार सगळ्या पंचायतींकूय निवेदनां वतलीं. समितीन पंचायती कडेन तेंको मागला. फुडल्या वर्सा भाऊच्या निर्माणाक 50 वर्सां. मोपाक ताचें नांव दिवन खंय मोठो दबाजो करचो. आमी पंतप्रधानाक निवेदन दिल्लें आसा, मुख्यमंत्र्याक आमी वेळोवेळी निवेदन दिल्लें आसा. आता सुद्धा आम्ही सगळे जे मंत्री आसा
तांकां आमी सगळ्यांक ह्या पद्धतीची निवेदनां भाऊसाहेब बांदोडकरचे नाव दिवचे हेजी सगळे मंत्र्यांक आमी निवेदनां पावयल्ली आसा आणि आमी ह्या जे आमदार उरलेले आसा बाकी त्या आमदारांक सुद्धा आमी सगळ्यांक निवेदन तयार केल्ली आसा आणि ती आमी आता ह्या 2 ते 3 दिवसात आमी ती सगळ्यांक पावयतले. तसेच एक निवेदन आमी सरपंचांक केल्ले आसा. सरपंच प्रत्येक विलेज पंचायतीच्या सरपंचाक आमी केल्ले आसा आणि आमी ह्या निवेदनात मागणी केला सरपंचांकडे की तुम्ही तुमच्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी तुम्ही एक ठराव घ्या आणि त्या ठरावात तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक मेळचे असं ठराव घ्या. पुढच्या वर्षी 2023 लक्षात घ्या, भाऊंच्या महानिर्वाणाक 50 वर्षां जातात. महानिर्वाणाच्या 50व्या वर्षी अशीच भव्य दिव्य अशा स्वरूपाचे त्यांचे मेमोरियल या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नावाच्या रूपान उभे करण्यासाठी प्रयत्न करूया. नीती आयोगाचे नेमके खंयच्या कडेन चुकल्यात ते बीजेपीन स्पश्ट करचे म्हूण विजय सरदेसायाची चॅलेंज. उद्देग मंत्री माविन फेल मुख्यमंत्र्याक डिफेंड करपाक आयलो खरो, मात ताचे कडेन जापो ना. उद्देग मंत्री म्हणून खंय माविना कडेन निर्णय घेवपाची तांक ना. उद्देगा खातीर कांय केल्लेंय ना. प्रेस कॉन्फरन्सात एकूय नीती आयोगाच्या फिगरांचेर तांणी कॉन्टेस्ट करूंक ना. हांव म्हणटा करा, सांगा तुमी नीती आयोग चुकला म्हणून. तांच्याच स्पोक्समॅनान प्रेस स्टेटमेंट काढून सांगलो की गोंयच्या सरकाराक दिसता नीती आयोग चुकला जाल्यार खरें फिगर कितें तें सांगात म्हणून. आनी ते कडेन फिगर ना कांय ना. आनी सकयल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर फेलियराचो मेन रिजन कारण जें फेल जाता की तो ड्रायव्हर फेल जाला म्हणून आनी तो ड्रायव्हर रिप्लेस करचो हो आमचो डिमांड आसा. हो ओपोजिशन म्हणून डिमांड करपाक म्हाका रायट आहा. आतां ताका डिपेंड करपाक मुवीन कितें म्हणटा की ना सगळे आयले विजय उरलो म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाला. आय कॅन अंडरस्टँड. आतां हांव बाबा मुविनाक सांगूंक सोदतां, बाबा तूं इतलो सिनियर मिनिस्टर उलयतना कितें उलयता तें सदांच विचार करून उलय. कित्याक तुका उत्तर मेळटलें हें तुवें चिंतूंकूच जाय आशिल्लें. तुवें पयलीं सांगूंक जाय की बाबा खंयचे फिगर्स नीती आयोगाचे चुकल्यात हें तूं सांगूंक शकता ना. मागीर आतां कितें म्हणून उलयता तूं उलयता इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तुका कसलें रेलेवन्स आहा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून? खंयची इंडस्ट्री येवपाक ते तुज्या म्हऱ्यान येतात? कोण येता तुज्या म्हऱ्यान? येना. कित्याक थंय IPB म्हणून आहा. IPB म्हणटा सिंगल विंडो सिस्टम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जाचो चेअरमॅन मुखेलमंत्री. तोच चलयता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. तूं फकत खुट्याचो माकड कसो आहा. आयर्नमॅन इव्हेंट गोंयांतूच उरचो. ह्या इव्हेंटाक लागून स्पोर्ट्स आनी बाकीच्या टुरिजमाक नेट मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री मिरामार आयर्नमॅन 70.3च्या उक्तावणा उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. ह्या इव्हेंटांत 33 देशांतले 1450 सर्तक वांटेकार जाल्यात. ह्या इव्हेंटाची हायप ही कितलीशीच वाडल्या आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता ह्या इव्हेंटा खातीर आनीकूय बी गोंय हे स्पोर्ट्स टुरिजमान वयर आयलां. हांव खास करून बाब दीपक राज आनी तेजी पुराय टीम हाजे खूब खूब अभिनंदन करता. हो इव्हेंट टुरिजम एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी गोवा हाका बूस्ट दिता. हांव खास करून गोंय सरकारच्या वतीन ताका स्पोर्ट्स आमचे थ्रू द टुरिजम डिपार्टमेंट ताका जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन मेळटलो. आनी म्हाका दिसता आयर्नमॅन 70.3 हे परमनंट वेन्यू गोंय जावचें हें दीपक राजा कडेन मागता. आनी म्हाका दिसता निश्चितच रित्या तो विचार करतलो हो इव्हेंट परमनंटली गोंयान एवरी इयर करपा खातीर, जेणे करून आमकां टुरिजमाक बूस्ट दितले, जेणे करून आमकां स्पोर्ट्स एक्टिविटी बीच आनी हाजेर आनीक वाडयतले. I hope that events like this will promote fitness, will promote better lifestyle among young people and promote the message of Young India. They want the event, we want the event, Ironman wants the event. So this is an annual edition. Because of COVID is where it got missed out, not because of anything else. We are back on. It will stay here in the state of Goa for as long as all of us want, and I know we want it. How is it important in Goa the weather around this type of event? Most races in the Asia are hot, so people are used to it. But I think the fact that you're coming to Goa, you're staying in Goa, you get to experience a lot more about Goa. I think it makes it a little more easier.
आयनमॅन सर्तीक लागून ट्रॅफिक डायव्हर्जनान पणजे ट्रॅफिक जॅम. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या आडखळींक लागून आदींच रस्ते अशीर जाल्यात. तातूंत हायवे ट्रॅफिकाचो भार बारीक रस्त्यांचेर पडलो आनी ट्रॅफिक जॅमान येरादारीचे 3 तेरा. गाडयो फिरोवपूच कॉमन मॅन जाम. माझी फॅमिलीक वेरें धाकटुलो एक्सिडंट जालो. सो एक्सिडंट इज अ पॅनीक सिट्युएशन. म्हणजे फोन केलो जाल्यार हांव वयता जाल्यार सगळ्या वतांनी रस्तो बंद. आनी समाव आय मॅनेज्ड तांकां हॉस्पिटलाक बसून व्हरोन एम्बुलन्साक फोन करीत म्हाका पर्सनली प्रेशर चडलो म्हणून फोन करीत तूं म्हणटा 112 फोन कर आनी मागीर रस्तो साफ कर मागीर आमकां कर. पुलिशेक सांगत जाल्यार पुलीस डॉज करता इन्याचे तिन्या सगळे. हो म्हणटा एकलो म्हणटा आपण भितरले पळयता एकलो म्हणटा भायलो कोणूच ना. तिसरें हिंगा हांव कितें म्हणटा असलो येदो व्हडलो बीग इव्हेंट हो फॉरेन इव्हेंट बरो. आय एम नॉट एगेन्स्ट द इव्हेंट पूण येद्या व्हडल्या इव्हेंटाक हेणी एम्बुलन्स रोड रेडी दवरूंक जाय. हेणी सगळोच रस्तो बंद केला. आमकां रेजिडेंटांक म्हण तूं प्रॉब्लमूच केला मिरामार आनी सगल्याक. पुणून हेंच्या मदलो कितें जाय जाल्यार हेंकोडे एम्बुलन्स रस्तो ना. पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी मारून इंग्लंड 12 वर्सांनी परत एकदा T20 क्रिकेटीचो वस्ताद. फायनलीत पाकिस्तानान इंग्लंडा मुखार 138 रन्साचें टार्गेट दिल्लें. बेन स्टोक्साच्या हाफ सेंच्युरीच्या नेटार इंग्लंडान जैत जोडलें. फाटल्या वन डे वर्ल्ड कपांतूय स्टोक्सान निमाणे मेरेन क्रिजीर उबो रावन इंग्लंडाक वस्तादपण जोडून दिल्लें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.